नवे गीत रोजसून गायात A21 पान 10 A10 821 पेज 10. आजच्या मिसांत संपलेल्या एल्विसाक जेजूच्या जिवनपणाचो भागीदार कर म्हूण ताचे ओतम्या बसत मागुया. आयज वाडदीस समारंभांतल्या बसत मागुया. डेल फेर्नांडीस आनी पास्कुआल डिसोजा तांकांय देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांतल्यान मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूची उतरां मान दिवपाची, कान दिवपाची, जिवितांत साकार करपाची. पेद्रू जेजूचेर पातयेता, तोकूच घेवन वावर केलो, मासळी पडोंक ना. पूण जेजूच्या उतरांक तो रांबण घालता आनी पुस्कोळ मासळी पडून ते दादोश जावन तांचो वावर सफोड जेजू करता. तर आमी जेजूच्या उतराक सदांच मान आनी जागो दिवंक जिवितांत, ताचे उतो जिवितांत पडोंक आनी सायबीणमाय भाशेन उतरा प्रमाणे जिवीत सारूंक आमकां सदांच जागृत कर म्हूण मागुया. काल्तिकायेन दूख धरून म्हणुया. हांव पत्की सोदता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कोणी हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सारकी पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत पयलीं सदां सांकवार बरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सदस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपद विदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्तेच्या जिविताक पळोवं. आमेन. Salam.
तुया. सर्पददार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, संपूर्ण देणी तुजे तावन उपजवतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटूय आनी आमची भोक्ती चडूय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोय पासान बाळगून दवर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेतान राजभर चलयता ससनेच्या ससनंग. आमेन. भाग्योन पावलून कॉलेजकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, तुमची खबर आमी आयकल्या तितूंतान आमी सदांच तुमचे पासत मागणें करता आनी देवा लागीं मागता तें हें पूर्ण जानवाय आनी आत्मीक समजीकायेन ताचे कुशेची भरपूर ओळख तुमी घेवंक पावूं. अशें सोम्यांक जाय आनी ताका मनवता तसलें जिवीत तुमी जियेतल्या आनी सगळ्या जिन्साच्यो बऱ्यो कोन्यो तुमी कोत्तल्यात आनी देवाची जानवाय तुमचे सवे वाडटली. तुमी सोंसणीकाय आनी मातेपणान चलूंक आपले मोयमेवंत पदवेन देव तुमकां गोट करतलो. खुशालकायेन बापाक आर्गां दियात, कित्याक भक्ताच्या उजवाडीत दायजान तुमकां वांटो दिवंक ताणें तुमकां पुर्ती केल्यान. ताणेंच कालोकाचे पदवेंतली आमकां सोडयली आनी आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यान आमकां उतरायली. ताचे सवे आमकां मेळटा सुटका म्हणजे पातकाचें भोगसणें. देवाचें उतोरें, देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब, आपणें जिखलोली सोडवण सोर्वेस्पोरान पोरगोट केली. सगळीं म्हणुया, आपणें जिखलोली सोडवण सोर्वेस्पोरान पोरगोट केल्या. इस्रायलाचे कुळेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मोनान दवरून सोर्वेस्पोरान आपले सोडवणेची पोरगोट राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब, आपणें जिखलोली सोडवण सोर्वेस्पोरान पोरगोट केल्या. शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गोणगोणान सोर्वेस्पराचे मानाक खुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब, आपणें जिखलोली सोडवण सोर्वेस्परान पोरगोट केली. किनोऱ्यो हातांत धरून वेगवेगळीं वाजोत्रां घेवन सोर्वेस्पराक गितां गाव. तुरतुऱ्यो शिकां वाजोवन सोर्वेस्परा रायाची टणटणीत वाखाणी कोर. जबाब, आपणें जिखलोली सोडवण सोर्वेस्परान पोरगोट केले. उद्गार. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. जेजू म्हणटा, म्हज्या फाटल्यान यात आनी मनशांक धरता तसले कारवी तुमी सायशे हांव करतलो. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Sorbespor dumce soveasu, Dumce soveasu. Luca pormone Gesù Cristace शुभ वर्तमान. Moiva tuka sovya. देवाचे उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवटी चेस्तालो आनी तो
जेनेसरेत तोड्याचे दोडयेर उबो आसलो. तेन्ना थंय तोड्याचे देगेर ताणें 2 होडी देखली. खारवी देऊन रापणी धुताले. तांतल्या एक होडे सिमावाचे आसले. ताचेर तो चोडलो आनी ते तोडीक थावन मातशे पयस व्हरूंक ताणें मागले आनी ओड्यार बसून थंय थावन तो लोकांक शिकवण दितालो. उलोवन जातूच ताणें सिमावाक सांगलें, खोल उदकान होडे भायर मार आनी मासडी दवरूंक तुमच्यो रापणी उडोयात. ताका जाप दिवन सिमावान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कोश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रापण घालतां. अशें केल्ल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासली पडली की रापण पिंजताशी जाली आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या होड्यान आसलेल्या भागीदारांक तांणी खुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसोर 2 होडी भरली. ते पडेना फुडें सिमांव पेद्रून जेजूच्या पांयां पडून म्हणलें, म्हजे सोरशिल्लो पोल्यान सोर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बरोबर आसलोले तितलेय पडलोले मासडी पड्योन सारकेच थोटाकले. तेच परी सिमावाचे भागीदार आसलोले ते झेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव. आनी जेजून सिमावाक म्हणलें, भिवू नाका. ह्या फुडें तूं मनशांक धरतलोय. आनी होडी तोडीन हाडून सोगले सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाच्या इश्टानो, एका दिसा दोग इश्ट एक कॅम्पिंगाक भायर सरतात आनी अशेंच दोंगरांनी भोंवता आसतना आपले स्वातेर वेता ते वाटेर ते लागलोले. आनी वेता आसतना तांकां एक आवाज आयलो एका रानवटी जोणमाराचो. आनी अशें आसतना एकटो इश्ट आपले जिवाचे भिरांतीन रोखडोच एका झाडार चडलो आनी दुसरो इश्ट आसलो तो ताका आदार मागतालो, आपणाक आदार दी उंच येवंक, नाजाल्यार हे रानवटी जोणवार म्हाका खावन काबार करतले. आवाज आनीक बोगले येयत रावलो आनी शेकी हो इश्ट जो सोकला आसलो तो आपले दोळे धापून सोमतोच न्हिदोंक गेलो जमनीचेर. आनी हे रानवटी जोणवार येयले, ताचो वास केलो आनी गेले. आनी ह्या उपरांत थोडे मिनटांनी हो दुसरो इश्ट देंवलो आनी तो देंवलो तेन्ना ह्या इश्टान ताका विचारलें, अरे ताणें तुका कांयच करूंक ना, तुवें कितें म्हूण सांगलें तुवें ताका. तर ह्या इश्टान म्हणलें, ते जोनवारान म्हज्या कानार सांगलें, तूं म्हजो खरो इश्ट न्हय म्हूण. तर मोगाच्या इश्टानो, आयज जेजू सिमावाचो इश्ट म्हूण आमकां घुमून येता आनी तें म्हणल्यार आमकां आयच्या शुभ वर्तमानाचेरूच न्हय पूण फाटल्या दिसांनी शुभ वर्तमान आहा ताचेरूय नदर घालूंक गरज. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयतात सिमाव पेद्रून आनी ताच्या सांगात्यांनी जायते कोश्ट त्रास काडूनय तांकां कांयच लागूंक ना, कसलीच मासडी लागूंक ना. आनी जेजू असले परिस्थितीन तांचे जिवितान भितर सरता वा तांचे असले अवघड परिस्थितीन भितर सरता आनी तांकां सोबार मासडी फावो करता. तांच्या आदाराक, तांच्या गोरजाक तो पावता. तशेंच फाटल्या दिसांनी आमी आयकलां जेजू काफारनाम देवस्थानान प्रवचन कोत्तालो आनी त्या वेळार ताणें देंवचार काडलोले एका मनशाक आदार दिलो, ताचे वयलो देंवचार काडलो आनी हे घोडे सिमाव पेद्रून पडलेलो आसतले. सिमावान ते पड्योन घोडे जेजूक आपल्या घरा आमंत्रण दिलां आसतलें. ह्या पासत जेजू सिमावाच्या घरा पावता आनी ताच्या घरा पावल्या उपरांत पयले ताच्या सासूमायक बरो कोत्ता. तर हें पळोवन सिमाव जेजू एक बरो उलोवपी तशेंच एक गुरुजी म्हूण ताका मानून घेता
जाल्यार आयज हे मिलाक पळोवन सिमांव पेद्रू ताका आपलो सोमी म्हूण मानून घेता आनी आपले पातकी जिवीत ओळखता. तूर मोगाच्या इश्टानो, आयज जेन्ना सिमांव पेद्रू हो सिमांव आपले पातकी जिवीत ओळखता तेन्ना तो आपले जिवीत एके भाशेन बदलता, कारण जेजू जेन्ना कोणाच्या जिवितांत केन्ना कोणाच्या जिवितांत उत्सुर्या मिलाक कोत्ता हो हात लायता तेन्ना तो मनीस तसोच उरना. आपले पातोक पयस दवरून तो जेजूचो पाटलाव कोत्ता. आनी ह्याच पासत आमकां मेळटा की ते सोगले सांडून ताचे पाटल्यान गेले. ते सोगले सांडून ताचे फाटल्यान गेले. म्हणटूच देर इज अ रॅडिकल चेंज. आख्खो तांचे जिवीत आसले ते सोगलेच बदलता. ते पातकान जियेताले जाल्यार आतां ते पातोक सोडून जेजूचो पाटलाव करतात. ह्या पासत आयज आमी ह्या शुभ वर्तमानाचेर नियाळ कोत्तात तेन्ना आनी ह्या वाचपाचेर नियाळ कोत्तात तेन्ना पातकांचे सुटका आमकां जेजू फाबो कोत्ता. तर खरी सुटका, खरी सोडवण आनी खरो इश्ट आमचो जेजू हें मानूंक आयज आमकां जोण एकल्याक ह्या मिसांत कुरपा मागुया. तर जेजू आमचो खरो इश्ट कसलेय आकांता वेळार कसलेय गोश्ट अदृश्ट आयल्यार तो आमकां सांडिना. तो आमकां सदांच तयार आसा आमच्या आदाराक पावूंक. पूण आमी ताका तो आमच्या जिवितांत भितर येता तेन्ना येवकार दिवंक गरज, ताका ओळखूंक गरज आनी आमचे जिवितांत आमी खूंय चुकता तें आमी ओळखूंक गरज. तर अशें आमी कोत्ता तेन्ना आमी आमचें जिवीत बदलूंक पावतले आनी जेजूचें नीज पाटलावदार जावंक पावतले. तो जेजूचो नीज पाटलाव करूंक आयज आमकां जोण एकल्याक ह्या मिसांत कुरपा आनी बोड मागुया. भेटोवंक आमी गायन गावुया माल वर्धनाचो C23 पान 30 आनी 8, C23 पेज 38. Chiarone pico si va Dalta pace di sa Amcia tata si trova Amcia tata si trova Carlo lo sbuccia fuori Dalta pace di sa Amci cascizzoria ruba Amci cascizzoria ruba What's more than your organato Aule cadu begolono Esa sada tu cabete Urbilore tu gelosne What's more than your organato Aule cadu begolono Esa sada tu cabete Urbilore tu gelosne म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सरपोतदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन जिव्या देवा पवित्र बापा, जेवच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपूर्णायन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमीन. सर्विस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्पराकाय उबाराय सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पोतदारा आनी ससनांच्या देवा सर काली आनी सरताय आमी तुका दिन वसूंक पावो हो कायदो नितचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रोसलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वखणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता Sogami sonsa Bola tuja voi baba Usoli, usoli, usoli tu caso Solves por aginavi Yeda da caso Usoli, usoli, usoli tu caso बापा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेळी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरून संसंग वेचच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सांग दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नीक कोराचें हें रगत भातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुतलें हे म्हज्या उगडसाक करात Mawartaco good purgotuja. Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù ora pregherò, Gesù ora pregherò. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अचिविताचो ओडो आनी सिडूंची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा फिलीप नेरे आमचे गवडी बापा आनी सगळ्यांनी की वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्या ते आमचे सगळ्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां अंतरिश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजुरीत मुखामावल पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता Ancora Maria dove ci mai sangatin. Begin daram dutan sor kadi tu kaman wala sogle box tamarabol. Sosne ja so kanam ka wadui. Tanche sangata tu mai ma gaun kam ka fabako. Jesus Christa tu ja puta vorvei. Deus Jesus vorvim
त्याचे जो सांगता त्याचे जुताई पवित्र आत्म्याच्या एक पूर्णात सर्पोद्विदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सगळ्यांची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवल्लें प्रार्थना म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तल्लेन पोंग दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरमानशान ऑत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुदीन सर्व पातकांची सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. त्या राजभक्ती पदवी आनी महिमा तुजी सस्तीच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताची दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोचियेत आनी राजपद चलयता सस्तीच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुया तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पळोवना म्हज्या एका उतरान म्हाका बोलाती मेळटा. कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावुया. D40 तुका आमची गरज 571 D43 पेज 71. Misachi
देवाचे आम्ही तुका बाग्योन फेडरीक ओझाना बाग्योंताचो मान मेलचे खातीर मागणे. डियर फेडरीक ओझाना आनी तांच्या सांगात्यांच्या काळजांत तुवें दुर्बल्यांच्या मोगान बोल्ली आनी सगल्यांच्या गरजांक पावचे खातीर एक संस्था घडोवंक तुवें तांकां सुटी दिली. क्रिस्ती प्रिती मोगाचो वावर तुज्या आशिर्वादान भर. पवित्र सोबेन फेडरिकाक बाग्योन कसो मान दिवचो म्हूण तुजी कुशी जाल्यार तुज्या दोळ्या मुखार तो तुका कितलो मानवलें त्या विजवितां वरवीं आमकां दाखय म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सुगींच्या जेवणान तुवें आमकां धादोशी केले. मोग वाडूंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावूं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावपणाची चाकरी करूंक आमची उमेद सोडत वचूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सविस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आनी सरपोत विदा देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवकार मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. T2 आंकवारी बागीवंती पान 203. T2 पेज 203.